तू घ्या म्हणलं मॅडम इथे अपॉइंटमेंट घेतला अपॉइंटमेंट आमकां 4:30 कित्याक खातीर आयला तुमी कित्याक खातीर इशू कितें इशू वास्को जी वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर एक फावटी कंप्लेंट केल्ली चल्ली आनी ते कंप्लेनीन ताणें एक PSI आशिल्लो त्या PSIचेर रेप आनी चिटींग अंडर तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो आसा ऑफेन्स रजिस्टर जावन पसून आज पर्यंत त्या PSIक अरेस्टूय जावना आनी त्या PSIक सस्पेंडूय करूना ताका मोर्मुगांव पुलीस स्टेशनाचेर जो आशिल्लो थंयच्यान ताका काडला आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व लायनीन थंय ताका ट्रान्सफर केल्लो आसा वास्को आमी DYSP राजूराव देसायची भेट घेतलेली ह्या बाबतीन तेणें ताका आमी ती मागणी केल्ली आनी 8 दिसांचो ताका आमी टायम दिल्लो तुमी 8 दिसां भितर एक्शन घेना जाल्यार आमी DGP कडेन वतले सो आज आमी आमची मागणी हांगा DGP कडेन घेवन आयिल्ले आसा की इमिजिएटली त्या PSIक अरेस्ट करचो कित्याक ताका 376 म्हळ्यार रेप आनी 420 चिटींग ह्या सेक्शना अंडर तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो आसा रजिस्टर जावन पसून जर ताका अरेस्ट करिना आनी जर तो सस्पेंड जायना आनी अजून जर तो पुलीस डिपार्टमेंटान सेवेक आसा जाल्यार डिपार्टमेंट कितें मेसेज दिवपाक सोदता लोकांक सो ही मागणी घेवन आज आमी हांगा महिला काँग्रेस आनी यूथ काँग्रेस आज DGPची भेट घेवपाक आयिल्ले आसा आज आमी DGP कडेन मागणी करपाक आयिल्ले आसा की तुमचे जे डिपार्टमेंट आसा जांकां आमी रिस्पेक्ट करता तुमी आमचे सगळे प्रोटेक्शन करपी माणसं तुमच्यांतलोच एक मनीस जेन्ना एका बायलेच्यार अत्याचार करता दोन लग्न करता व्हडलो क्रायम so he should be arrested either first suspend him arrest him and suspend him okay under section 354 375 376 okay and he should be because it is a very obnoxious it is very I would say very obnoxious and outrageous thing act of the highest very highest power act so we want that he should be arrested immediately and then suspended because it sends a very wrong message in the society that जे आमचे रक्षक आसात तेच भक्षक जावपाक सोदता म्हणून आमी DGP मागपाक आयिल्ले आसा की तुमी ताबडतोब तांकां मातशें अरेस्ट करात आनी सस्पेंड करात अरेस्ट कित्याक करना कोणाचो प्रेशर आहा कित्याक खातीर अशें दिसता आमकां की कोणाचें प्रेशर आसा काय कितें कित्याक मार्मुगांव हांगा तो PSI आशिल्लो आनी मार्मुगांव हें तुमकां सगळ्यांक खबरच आसा
आज ते UP जावपाक आयिल्ले आसा. थंयचे पळय आमदार आसा त्यांच्या धाकात सगळे लोक वावरतात. ती दादले असो किंवा महिला असो. आणि आमचे असे कितलेशे हांव मार्मुगांव विजीट दिलेली आसा. आमचे कितलेशे महिलांनी आमकां सांगितलेलें आसा कशा कशा प्रकारचे अत्याचार बायलांवर जात आसा. म्हणजे त्यांची दुकानं काडून घेतात, त्यांच्यावर प्रेशर हाडटा, अशें खुबशे जात आसा. म्हणून आतां आमी हांगा मागपा आयले की बाबा हो जो पळय PSI जो मार्मुगांव आशिल्लो ताका तुमी ताबडतोब सस्पेंड करा. आता तुम्ही रिप्रेझेंटेशन बी कितें घेवन येयला दिवपाक मेमोरंडम हाडलेलो आसा, केलेलो आसा केल्लो आनी तो घेवन आयल्या. कितले डेडलाईन दितले तुम्ही ताका अरेस्ट हय, करपाक? सांगताले न्ही. थंय सांगितलेले आमी जेन्ना राऊत देसाय तांकां DYSP तांकां मेळ्ळे, अर्दवर आमी सगळे उलयले तेंच्या कडेन. ते जस्ट एक्सप्लेन्ड अस एवरीथींग. आनी आमी तांकां सांगितलें 8 दीस आमी तुमकां रावता, कळ्ळें न्ही. तुमी काय ते रोखडे तुमचे सगळे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करा. आणि मागीर बिकॉज when we told him that he should be immediately arrested and suspended, he said that is not within my purview. Okay, so माझ्या ह्याच्यात ते येना, जो ज्युरिडिक्शनात येना तो. इट इज ओनली द DIG and DGP should, IGP and DGP should take the action. Okay, so because that's why we have come all the way to ask for his suspension and for first arrest and then suspension. आणि दुसरी गजाल तुम्ही नोट केली असतली, रिसेंटली एक कलंगूट एक इन्सिडंट घडलेलो. एक PSI जे 3 पोद्दार आणि 2 जाण कॉन्स्टेबल लॉकडावनाच्या नांवान एक्स्टॉर्शन करता म्हणून ते चार्जीस लावन तांकां इमिजिएटली तांकां सस्पेंड केले. तांकां जर ह्या साद्या एक कंप्लेनीचेर एक्स्टॉर्शन हें करून जर तांकां सस्पेंड ते जर जावं शकता, जाल्यार रेप ही सेक्शन हेजेर ऑफेन्स रजिस्टर जावन बसून हो कित्याक सस्पेंड जायना? पयलीं म्हणल्यार प्रश्न असो आसा, जर एक खंयचोय कॉमन मॅन आशिल्लो जाल्यार तुमी तेजेर समज रेप किंवा चिटींग सेक्शन लायल्यार तुमी अरेस्ट करचे नाशिल्ले. सांखळे म्युनिसिपालिटीचे तुमकां एक उदाहरण दिता. सांखळे म्युनिसिपालिटी फाटीं जेन्ना नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडून जेन्ना परत फॉर्म करपा जाल्ली तेन्ना एक कावन्सिलराक 420 सेक्शना अंडर चिटींग सेक्शना अंडर ताका अरेस्ट करपा आशिल्लें. ताका एंटिसिपेटरी बेलाक वचचो पडलो आनी पुलीस आयिल्ले तेजे घरांत ताका अरेस्ट करपाक. 420 ताका एंटिसिपेटरी बेल घेतले आनी तो भायर उरलो. सो जाल्यार हो हांगा तेजेर इतकी 420 376 लावन बसून ऑफेन्स रजिस्टर जावन बसून अरेस्ट जायना आनी सस्पेंडूय जायना. मागीर तुमी डिपार्टमेंट कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? आम आदमी समज हे ऑफेन्स केले, तुमी ते आम आदमी कोणी भायर आसतलो आशिल्लो लोक तांकां अरेस्ट जावचे नाशिल्ले? मागीर डिपार्टमेंटान एक मॅसेज दिवपा जाय की बाबा खाकी वर्दीन जेन्ना आसा आमी सगळे खाकी वर्दी रिस्पेक्ट करता आनी अशे खाकी वर्दीवाले जेन्ना हे जर अशे कर्म करता आसत तेजेर एक एक्शन घेवन एक डिपार्टमेंटान मॅसेज दिवपाची गरज आसा. अशें जर तुमी पॉलिटिशन्साचे जर प्रेशरा अंडर तुमी जर काम करपाक लागले आनी तुमी एक्शन घेना जाले, तुमी कितें मॅसेज दितले? एक रॉंग मॅसेज वतली. फाल्यां अशे कोणी असले क्रायम करतले आनी फाल्यां वचून मिनिस्टराचे पांय घट धरतले आनी तुमी सुट्टले फाल्यां. सो ही एक रॉंग मॅसेज गेल्ली आसा. आमी DGP कडेन आज ती मागणी करतले इमिजिएटली ताका सस्पेंड कर. पयलीं ताका अरेस्ट जावपाक जाय आशिल्लो, अरेस्ट आजून ताका जावना. हो मनीस डिपार्टमेंटान उरून कोता येना, हाका सस्पेंड जावपाक जाय. दुसरें एक कारण आमी सगळे बायलां हांगा जमलेले आसा. तेणे एक पयलें लग्न केलेलें आसा आनी हे दुसरें लग्न तेणी केल्लें आसा. सो इट इटसेल्फ इज अ क्रायम. सो हाऊ आर दीज पुलीस पीपल गोइंग टू प्रोटेक्ट द लेडीज? दिस इज हायली परवर्टेड टायप ऑफ एक्ट. ओके, थँक्यू. गेट ओपन कर.